आमचे जवान आज आपल्या जीवाची पर्वा करिनासतना देशा खातीर बॉर्डरीचेर झगडटात। त्या जवानांचेर आज टेररिस्ट म्हणा किंवा नक्षलवादी म्हणा आणि पाकिस्तानचे सैनिक आक्रमण करता आणि आज त्यांच्या जीवाक धोको आसा। आमच्या जवानांची आज सेफ्टी म्हणजे तांकां कांयच सेफ्टी ना। जो 56 इंची छातीवालो प्रधानमंत्री जो विरोधान असताना व्हडल्यो गोष्टी सांगतालो, व्हडली बातां करतालो की जर पाकिस्तानान अटॅक केलो जाल्यार आमी ताजेर करारा असो जवाब दितले, करारो आमी ताजेर अटॅक करतले, प्रतिहल्ला करतले। पूण तशें कांयच दिसना। आमकां अशें दिसता की आज प्रधानमंत्री हातान खंय तरी कांकणां घालून बसला अशें आमकां दिसता। कारण तांचे फक्त कितें अटॅक जालो की फक्त 2 अश्रू गळयता आणि म्हणटा की ना आमकां हाजेर खेद आसा, आमी अशें करतले। पूण जे लोकांक आश्वासनां दिवन लोकांक तेंच्यांनी आश्वासनां दिल्ली की आमी पाकिस्ताना अगेन्स्ट झगडटले, ते तेंचे आज खंयच पुरे करता अशें आमकां दिसना। सो ताजो आमी निशेध करून आज प्रतिकात्मक रित्या आमी तांचो फोटो हांगासर दहन केला। तशेंच आज आमची कंट्री पूर्ण वेळ संरक्षण मंत्री आज आमचे कडेन ना। एक संरक्षण मंत्री आमच्या देशाक मेळ्ळेलो, तो गोव्यानसूनच गेल्लो, पूण आज तो संरक्षण मंत्री पद सोडून गोयच्या राजकारणात भाग घेवपा खातीर आज हांगासर आयला। तशेंच ही स्मृती इराणी जी आसा, आज जी व्हडली आज ती HR मिनिस्टर आसा, तिचे जे स्टेटमेंट आशिल्लें हें तुमी हांगासर पळोवंक शकता की जेन्ना आतंकवादी आणि नक्षलवाद्यांचो हमलो देशाचेर जाता तेन्ना तिच्या मनान येता की प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्र्याक कांकणां धाडची म्हणून। सो तिजी ही जी इच्छा असली मनाची, मन की बात जी तिजी जी असली तिजी आमी आज पुरी करता। सबंद देशांसून महिला काँग्रेस आज कांकणां एकठांय करून तिका आमी धाडपाची आसात। 13 तारखेक आमी सगळीं जाणां तिका ही कांकणां दिवपाची आसा। सो तिणें ही जरूर मन की बात तिजी पुरी करची आणि प्रधानमंत्र्याक ही कांकणां अशी जरूर भेट दिवची।